योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका उपरांत निमाणे कडेन गोंयांतूय 4 दिसांचो लॉकडावन. कळंगूट, मडगांव आणि पर्वरीच्या भितरले वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर. फाटल्या 24 वरांत 3000 वयर केशीची नोंद. 24 जाणांक मरण. लॉकडावना विशीं म्हायती मेळटकीर लोकांनी दुकानां आनी बाजारात केली गर्दी. मंगळारा राती कडेन पावसान अचकीत लायली हजेरी. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या चडावत तापमानात दिसलो ना व्हडलोसो फरक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. महाराष्ट्र आनी कर्नाटका उपरांत आतां निमाणे कडेन गोंयांतूय 4 दिसांचो लॉकडावन ब्रेस्तारच्यान लागू जाता. ब्रेस्तारा सांजे 7 सावन लॉकडावन लागू जाता ते सोमारा सकाळीं सोंपतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक सेवा चालू उरतल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर यत्न चालू आसात. कोरोनाची लक्षणां आसल्यार लोकांनी भिवन घरांत रावचें न्ही. कोरोना तपासणी करून घेवची. रिपोर्ट येयसर स्वता जावन वेगळे रावचे. घरच्यांच्या संपर्कात येवचे न्हू. टेस्टिंग सेंटर मुळाव्या भलायकी केंद्रांनीच आसतले, पूण लसीकरणा खातीर दुसरो जागो सोदतात. कित्याक तर टेस्टिंगे खातीर येवपी लोक आनी वासीन घेवपाक येवपी लोक मेस्तुरात जावचे न्ही. म्हणून शाळांतल्यान लसीकरण मोहीम राबयतले. 21 तारखेचे रिपोर्ट आयज सांजे मेरेन मेळटले. जांणी 26 तारखे मेरेन तपासणी केल्या त्यांचे रिपोर्ट 28 तारखे मेरेन येवपाकूच जाय. ब्रेस्तार दीस सांजचे ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार आणि सोमार दीस सकाळी नॉर्मल एक्टिविटी चालू उरता. फक्त मार्केट्स जी आसा जी भरताली ओके ती जी आसा ही मार्केट ह्या 2 दिसांच्या मदीं जो बाजार भरता तो बाजार जो आसा हो बंद उरतलो. एसेन्शियल सर्विसीस सगळ्यो चालू उरतल्यो. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसतलो. ज्यो इंडस्ट्रियल सर्विसीस आसा जेची ज्यो आहा पळय न्ही इंडस्ट्रियल सर्विसीस त्यांच्या विदीन द कॅम्पसीस तांच्यो चालू आसतल्यो. इंडस्ट्रियल सर्विसीस आमी बंद करिना. तांच्यांनी ट्रान्सपोर्ट जो आसा आपल्या लोकां खातीर तांच्यांनी बार एंड रेस्टॉरंट तांच्यांनी डेलिव्हरी दिवता थंयसर चालू उरचे ना. आमी होम किचन बंद उरचे ना आनी बाकीचे जाका होम डेलिव्हरी दिवपाक जाय तांच्यांनी डेलिव्हरी दिवता. लग्नाक फकत 50 लोकांकच परवानगी आसतली. जात्रा उत्सवांतल्यान धार्मीक विधींचेर बंधन ना, पूण गांवांतल्या मेजक्याच लोकांनी मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन हे धार्मीक विधी करचे मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. परमिशन घेतल्या की 50 लोकांनी वचून वेडिंग करची. उरलेल्या लोकांनी वेडिंगाक वयचे न्ही. कृपा करून म्हणजे हांव लग्नाक वचनाका अशें म्हणू नाका. जात्रा आसतली, उत्सव आसतले, प्रेयर्स आसतल्यो, हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन सगळ्यांच्या बाबतीत थंयसरले म्हणजे जे धार्मीक विधी करपाक जाय ते धार्मीक विधी कोणी आमी बंद करूंक ना. त्यो धार्मीक विधी हाडयले वयतना त्याच गांवांतल्या लोकांनी तितक्याच लिमिटेड जशें म्हटलां आमी 50 लोकांनी ते धार्मीक विधी कर. 18 वर्सां पिरायेवयल्या सगळ्यांची लसीकरणा खातीर नोंदणी प्रक्रिया आयज सांजेच्या 4 वरांपासून सुरू जातली. आरोग्य सेतू ॲप आनी उमंग ॲपाचेर लसीकरणाची नोंदणी करपाक मेळटली. अपॉइंटमेंट फिक्स करून ज्या ज्या जाग्यार चलचें. वॅक्सिनेशन ज्या जाग्याचेर कॅम्प जाल्यार तांच्यांनी पॅनीक जावन घेवन PHCनी सेकंड डोस घेवचो न्हू. तेंचो वॅक्सिनेशनचो डोस ज्या जाग्यार कॅम्प जाल्ले त्याच जाग्यार वॅक्सिनेशनचो सेकंड डोस तांकां मेळटलो. 18 वर्सां पासून 45 वर्सांच्या मदीं आमचो प्रयत्न चल्ला की टायमार वॅक्सिनेशन सुरू करपाचें. मुख्यमंत्र्याच्या उलोवपांतले म्हत्वाचे मुद्दे. भौशीक येरादारी पुरायपणान बंद आसतली. कॅसिनो, बाजार, बार, रेस्टॉरंटां बंद आसतली. बार आनी रेस्टॉरंटांतल्यान होम डिलिव्हरी करूं येता. गरजेच्या वस्तूंची दुकानां उक्ती आसतली. दुकानां उक्ती दवरपा खातीर वेळेचें बंधन ना. लोकांनी आबूज जावन दुकानांनी गर्दी करची न्ही. उद्देगीक येरादारी तशेंच कंपन्यो आसतल्यो चालू. खाजगी हॉस्पिटलांनी कोवीड दुयेंतींचेर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणे अंतर्गत उपचार. दुयेंतींक 70 ते 80% रक्कम हे येवजणेंतल्यान मेळटली. गोंयांतली कोरोना स्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर सरकारान म्हत्वाचें पावल उबारलां. लोकांनी गरजे भायर घरांतल्यान भायर सरचें न्ही. मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन सरकाराक सहकार्य करचें. भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावडेन मागला. लॉकडावन जे सरकारान डिक्लेअर केल्लें आसा ताका लोकांनी सहकार्य करचें. ही सगळे जरी गरज नासतना दुकान ओपन आसा म्हणून घरान सामान आसा तरी हांव एडिशनल वचून हाडटलो अशें करपाक जायना. शक्यतो लोकांनी सहकार्य करूं जाय, कॉपरेट करूं जाय. पुलीस यंत्रणा,
समाजसेवक संघटना असत किंवा सरपंच, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, कावन्सिलर, आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य हे सगळे आपापल्या लोकप्रतिनिधी यांना त्या भागा भितर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न करतले, लोकांक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच दिगंबर कामतीन ट्वीट करून आपली तिडक उक्तायल्या. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांतल्या कोविड पेशंटाचो बुधवारचो आंकडो 3101 जाला, जाल्यार देशांतलो आंकडो 3,60,000. भारतांत आज 3000 दुयेंतींनी निमणो श्वास घेतला. गोंयांत 8,057 जाणांच्यो चांचण्यो जाल्यो. तातूंत 4,917 निगेटिव्ह दिसून येयल्यात. 2,286 जाणांचे अहवाल येवपाचे आसात. कुठ्ठाळे 299, पणजे 233, मडगांव 222, परवरे 187, फोंड्यां 157, कांदोळे 139, म्हापशां 130 आनी दिवचले 129 नवे कोविड पेशंट सांपडल्यात. प्रशासनान अजून वेग घेवपाची गरज आसा. वयल्यान आदेश येतात खरे, पूण ते चालीक लागतात काय ना तेवूय पळोवप गरजेचें. हॉस्पिटलांतले कर्मचारी, पुलीस कर्मचारी, जबाबदारी दिल्ले अधिकारी जापसालदारक्यो सांबाळटात काय ना ते कडेन लक्ष दिवप भोव गरजेचें जावन रावलां. पयलीं समजा होम आयसोलेशनाक रावन ते हातीचे शिकवाली तें ना. आनी शिवाय ह्या घरांत पळय कोरोना पेशंट रावपी ते तुगेले बोर्ड मारले, बोर्ड स्टिकर लाय बोर्ड मारले. आतां हो येसो आमगेलो म्युनिसिपालिटी तिणें म्हाका सांग तेगे तुगे घरा खबर आसा फर्माची येवच म्हाका बाकी सगळे घर दुकानाचे अन्य काय धरतलो बंद करपा ना म्हणतो दुकानदार आसना. आमी सांगता आमी कोणालो आसना बाबा घालून करता पैशा कित्याक म्हाका जाला ट्रेनिंग करेन पॉझिटिव्ह मेळ्ळो हय गो तशें म्हण सॅनिटायज दवरलें तुका बरें सांगिल्लें. मागीर तशें करून तुका भायर बी भोंवंक म्हणटा. भायर पड चॅकींग आयिल्लें न्ही हांव घरा कडेन डॉक्टर चॅक करता. हांवें पडलां हेल्थ सेंटराक. हय तें जालें, पूण मागीर अशें करून फॉर्मासी बी वच म्हणटा. फॉर्मासी मागीर जाय मागीर आनी कोण हाडटलो. हांवें करूं ना मागीर वस्तू मागीर घरा एकलो आसा. पुराय गोंयभर कोरोनान आतां सामकोच नेट धरला. काणकोण वाठारांत तर जवळ जवळ 300च्या वयर हो आंकडो पावला. आनी काणकोणाक पयलीं जे कोण कोरोनाक पेशंट आशिल्ले त्या कोरोना पेशंटाक होम क्वॉरंटायन म्हण हातां शिक्को मारताले, पूण आज ती परिस्थिती ना. ताका लागून जे पेशंट जाल्लेले आसात ते आतां मुक्तपणे आनी फ्रीली बाजारांत भोंवपाक लागल्या. सद्याक गेल्या 4 दिसांक एक पेशंट वेगवेगळ्या फार्मसीक वचून वखद घेवपाक लागिल्लो आनी वखद घेतले उपरांत ताणें सांगलें की आपणे दिल्ले ते पयशे तुमी सॅनिटायज करून घेयात. जेन्ना फार्मसीवाल्यान ताका विचारलें कित्याक काय म्हणून तेन्ना त्या वेळार सांगलें की आपल्याक कोरोना जाला. अशा परिस्थितीन सद्या पुराय काणकोण आतां एक सामकें भयभीत वाठारा कडेन आतां भयभीत दिशे कडेन वाटचाल करपाक लागले आसा. देखून ह्या सरकारान आतां आनी काणकोणच्या सगळ्या जे ऑफिशियल बॉडी आसा तांच्यांनी काणकोणाक आतां गंभीरतायेन एक्शन घेवपाची गरज आसा. पूण सद्याक जी गंभीरता कोरोना विशीं दिसपाक जाय ती काणकोणाक अजिबात दिसनाशिल्ल्यान आतां काणकोणकारच आतां एक वेगळ्या पद्दतीन लॉकडावन करपाच्या पद्दतीन मुखार सरतले काय कितें. कारण सद्याक गंभीरता नाशिल्ल्यान आनी कोरोनाचे पेशंट मेळत थंय भोंवपाक लागिल्ल्यान आगळो वेगळो तरेचो बोवाळ आनी भंय पुराय काणकोणकर पसरल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि गोमेकोचो डीन दोतोर शिवानंद बानेकारान हेर दोतोरांक बरोबर घेवन बांबोळेच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाक भेट दिली. 15 मेच्यान हांगा कोविड हॉस्पिटल जावपाचें आसा. आज आमी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल आमी विजीट केला कित्याक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आनी
आमचे जे बेड शॉर्टेजीस आमकां जावंक लागल्या आमी ऑलरेडी गोंयचे जनतेक जे आमी कमिटमेंट दिल्ली आसा की हांगा एक टोटल कॅपॅसिटी 300 पर्यंत वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो पूण 120 बेड हांगा आमी हें करता. त्याच बरोबर ICUचे कितले टोटल बेड आमी कमिशन करता 150 ना ICU बेड सेपरेट ICU बेड टोटल बेड वॉर्डान 150 थंय 300 म्हणजे 150 ICU बेड्स आणि 150 बेड्स वॉर्ड वॉर्डान जे आमी आतां चॅक केला. जी हॉस्पिटल सद्या एक्सेस आमी रावले फक्त ऑक्सिजन कमिशन हांगा करपाक आनी एअर कंडिशनिंग सेंट्रलायज आसल्या कारणान तो एक प्रोविजन करूंक जाय. मेन म्हणजे आमी ऑपरेशनल एरिया जी आहा तीच आमी एक्सेस आमी दितले. त्याच बरोबर आमकां लोकांक योग्य तरेचे सोयी फार्मसी पासून आमचे कॅफेटेरिया पासून डॉक्टरांक सोयी हे सगळे आमी हांगा करपाचो आमचो प्रयत्न ह्या विकान कमिशन जातले अशी आशा करता. डीन हा डिनान आनी आमचे सगळे टीम डॉक्टराची टीम जी आहा आमची डॉक्टराची टीम तांकां घेवन तांकां कितें गरज आसा तांकां आनीक 100 नर्सीस जाय आमच्या सिस्टरांक की मॅनेज करपाक. त्याच बरोबर थोडे MT आसा हे सगळे फुडल्या 3-4 दिसां भितर आमी ऑलरेडी इंटरव्यू घेतलेले ते प्रोसिजर आमी कंप्लीट करता. आनी म्हाका तरी अशें दिसता की ज्या तरेचो ट्रेंड आहा आनी बेड जावपाची शक्यता आसूं शकता म्हणून आमची तयारी आसूंक जाय. सरकार म्हणून आमी जें कितें करूं शकता लोकां खातीर करपाचो आमचो प्रयत्न. पूण डॉक्टरांक बी कम्फर्ट झोन येवंक जाय, नर्सीक बी कम्फर्ट झोन येवंक जाय की बाबा आमी इतले पेशंट हँडल करूं शकता. हे सगळे गोश्टीचेर आमी विचार आमचो ना विचार केल्लो आसा ते कमिशन करपाचें काम आमचें चालू आसा. पणजे पोलिसांनी पणजे मार्केटात भोवून विक्रेत्यांमदी जागृताय घडोवन हाडली. पणजेचो PI सुदेश नायकाच्या फुडारपणाखाला पोलीस टीमीन बाजारात भोवून थंयचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. पळयात. जी जाणटी आसतली तांकां पणजे पुलिसाच्या वतीन एक इम्पॉर्टंट कळवणी करपाक सांगपाक हांव हांगा आयिल्लें आसा. म्हजें नांव पुलीस इन्स्पेक्टर सुदेश नायक, पणजे पुलीस स्टेशन. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कोरोनाच्यो केसी खूब वाडटा दिसान दीस. तुमी वाचता आसतले पेपरार तशेंच प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर न्यूज इन्स्टंट येता. त्या खातीर सगळे तुमकां नुस्तेकार भाव भयणां तशेंच जे गिरायकांक ग्राहक करता तांकांय सांगता तुमी बेश्टी गर्दी करून घेनाकात. मास्क इम्पॉर्टंट, सगळ्यांनी मास्क सगळ्यांनी कंपल्सरी घालपाचो. मास्क कसोच घेवपाचो ना कित्याक तुमच्या ह्या श्वसन मार्गान तो कोरोनाचो जंतू विशाणू तुमच्या भितर शरिरांत वचपाचे चड चान्सीस आसा. सो मास्क कसोच काडपाचो ना खंयच्या परिस्थितीन. आनी 2 गज की दोरी 2 फीट डिस्टन्स दवरपाकूच जाय. तुमी तेंकोन बसता कितें म्हणून म्हाका कळना. तेंकोन बसल्यार चड गिरायक जाता काय कितें हांव नकळो. डिस्टन्स मेंटेन करा आनी सॅनिटायझर यूज करा. दुसरें तुमचे खातीर सांगता, जर तुमकां कसलीच ह्या दुयेंसाची लक्षणां ताप, ताळा फळगन खोकली येता, आंग जड जाता, शिरशिरेत भरता किंवा जोर येता जाल्यार तो आंगार काडून रावनाकात. संवय आसा आमच्या लोकांक खुबशी, जाणटे लोकांक चडशी. जोर येयलो मातसो कितें केलें न्हिदलो तें करनाकात. हें जर तुमी दुयेंस आंगार काडीत 2 दीस वयर जाल्यार तुमची परिस्थिती बिकट जातली. तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता, पांय पडून सांगता की जर ही लक्षण दिसता ताबडतोब जत्रापिड्यात तुमी वचपाक जाय. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देविदास गांवकार, पणजेच्यान विलेम रॉड्रिक्स आणि श्याम चारी. कळंगूट, मडगांव आणि पर्वरीच्या भितरले वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर जाल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ह्या वाठारांनी कोविड केशी हातीभायर गेल्यात देखून लोकमत लक्षात घेवन हो निर्णय घेतिल्ल्याचे ताणें सांगले. ह्या वाठारांनी 10 दिसांचे लॉकडावन आसतले. कोविड मॅनेजमेंट बरोबर बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडिया कडेन उलयतालो. आयज मेरेनचो कोविड केसींचो आंकडो 18,829 जाला. मडगांवां 2,000 केसी जाल्यात. सालसेतीत 2,000. होच आंकडो पर्वरी आनी कांदोळे 1,000 वयर पावला. आसतले कांदोळी आसतले अशा जाग्याचेर कंटेनमेंट झोन आयज सांजचे पर्यंत कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न MLA हांकां विश्वासात घेवन थोडे कंटेनमेंट झोन हे काही दिसां खातीर चड दिसां खातीर आसूं शकतले. बट ते डिक्लेअर केले वयतले ते ठरावीक आसतले.
रुटीन सरसकट आसचेना त्या ती बाट्यो केसीस ज्यो आसा त्यो लक्षात घेवन कंटेनमेंट झोन हे तांकां विश्वासान घेवन कशा पद्दतीन कंटेनमेंट झोन जरी केलो. कळंगूट, कांदोळी, हडफडे आणि नागवेच्या कंटेनमेंट झोनात बिरेस्तारच्यान 10 दीस लॉकडावनावरीच परिस्थिती आसतली. अत्यावश्यक सेवा सकाळी 6 ते दनपारां 1 मेरेन चालू उरतली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकाऱ्या बरोबर तशेंच हेर प्रशासकीय अधिकारी आणि हेरां बरोबर बसका घेवन हो निर्णय जाहीर केलो. मायकल लोबोय हे बसकेक हजर आसलो. And all our sub-panches and punch members for convening this emergency meeting with the Deputy Collector, DYSP Police, Health Officer, Joint Mamladar and all other officials. And today it was decided due to the rising number of cases. Yesterday, as we said, we had 100 plus, Kandolim had over 80 plus, and so did Arpara. So recognizing and understanding the situation, Minister Michael Lobo convened an emergency meet with CM, and today we are implementing the orders and we are going to brief you all on what we have discussed in today's meet. It is decided to go for a 10-day containment zone to break this chain. आणि हितून आमी लोकांक इनकन्विनियन्स करचे ना. बँकूय चालू आसतली, कोणाक जर पयशे वचोन काडपाक जाल्यार तेणी काडप. बेश्टे आनी कसल्या कामाक वचप ना. पयशे जाय जाल्यार वचोन काडपाचे. बाजारान वचोंक जाय तेणी बाजारान वचोन आपले कितें नुस्तें चिकन कितें जाय तें हाडपाचें. परतून वचनाका बाजारान, एवरीडे वचनाका. 1500 केसीस आहा. लोक मरत आसा. It is a matter of concern. I have also told the Honorable Chief Minister to do containment zones elsewhere in Goa, like Margaon ha hotspot. आमचे अंजुना वागातोर शापोरा, North Goa coastal belt is becoming a hotspot. आमी जे भाशेन आयज हिंगा करतात तिंगा करपाची गरज आहे. सरकारान सोमार मेरेन लॉकडावन जाहीर केल्लें असलें तरी त्या भायर कांय संवेदनशील सुवातो कंटेनमेंट झोन म्हूण केल्यात. जशे कळंगूट, कांदोळी, हडफडे आणि नागवे कंटेनमेंट झोन आसात ते प्रमाण ताळगांवां, भाटले, सांतिनेज, करंजाळे आणि व्हडले भाट कंटेनमेंट झोन केल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घ्या एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. लॉकडावना विशयी म्हायती मेळटकीर लोकांची दुकानाचेर गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. भाजीपालो आनी हेर वस्तू विकत्यो घेवपाक लोकांनी दुकानां आनी बाजारांत गर्दी केल्ली. पळयात. काय नको फोटो. मंगळारा राती कडेन पावसान अचकीत गोंयभर घालून घेतलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या चडीत तापमानात व्हडलोसो फरक दिसलो ना. राज्यभर वातावरण तशेंच सामान्यच आसलें. पणजी चडांत चड 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.